संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीता गाऊन मधुर तुका हरसिता आमचे तुवे वोतुल्या सगळ्यांपासून अर्गा भेटता बिनवाशी काळजा मगर तू आमचो जावो राखताय आमकां सदा नीत मोगा सुखा दुखान दिवन आमकां आदार सदांय आमचो बळवंत सांबाळ्ळा संतोषान सोम्या मंदिरान जमल्या गीता गाऊन मधुर तुका हरसिता आमचे तुवे वोतुल्या सगळ्यांपासून अर्गा भेटता बिनवाशी काळजा. मोगाल भवन आनी भयणीनो, देव बरी सांज दिवन तुमकां म्हणून मागता. ह्या मिसाच्या भोव पवित्र बलिदाना मोगाचो येवकार मागता. आयच्या दिसा मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या परी आसात. सान फ्रांसीस आसिसाच्या मानाक अर्गा मीस भेटयतात. सेक्युलर फ्रांसिस्कान वर्दीचे सहसांदे. तशेंच सान विन्सेक्वेरा आपणाच्या पहिल्या वर्साच्या जल्मा दिसा संदर्भी पवित्र काळजा वाडो. राहुल जेक सेक्वेरा जल्मा दिसा संदर्भी नित्यादार वाडो. स्टॅनी मतायस आनी कुटाम किन्निगोळी सँड्रीन तावरो पवित्र काळजा वाडो. देवदीन हिल्डा कुटिनोच्या आत्म्या बसोद मीस भेटयता ट्रिजा दुबाय. देवदीन अगस्टीन आनी मेरी लोबोच्या आत्म्या बसोद मीस भेटयता आयरीन रोबो पवित्र काळजा वाडो. देवदीन रोजी सल्वादोर वेगसच्या आत्म्या बसोद पहिल्या वर्साच्या उगडासा मीस भेटयता लॉरन्स वेगस दुबाय. तशेंच आमच्या फिरगज कुटुंबाच्या तेसावां खातीर आमच्या फिरगजेंतल्या सकड कुटुंबां खातीर कुटुंबांतल्या हर एका सांद्याच्या तेसावां खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. हाचे सांगता आमची मागणी तेसावां सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. आमच्या तेसावां खातीर विशेश जावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. आज तिसऱ्या वर्दीचे सांदे तांचो पात्रोन सांत सान फ्रांसीस आसिसाक मान करनाचे फेस्त चलयतना ह्या तिसऱ्या वर्दीच्या सांद्यां खातीर मागया. सान फ्रांसीस आसिसाची देख घेवन तांणी सेवा करूंक दुर्बळ्यांक कुमो करूंक आदार जावंक तांकां जाय आसली कृपा सुमी जेजू लाभो दी म्हणून विशेश तरान ह्या बलिदाना वेळी आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुझे सोवे आसो. मोगाच्यानो ह्या आयतारा येवकरिस्ता मारिफात सोम्याच्या पस्कांचो म्हणजे ताच्या मरणा आनी पुना जिवंतपणाचो मिस्तेर संभ्रमता. आयची देवस्तुती आमी लग्ना बेसाचे सोबाय ग्रेस्तकाय आनी पवित्रकाय नियाळूंक आपयता. ह्या संदर्भी आमच्या कुटुंबां बसो देवाक दिवन वसतना ती भाग्यवंत कुटुंबां जावन रुपीत करूंक देवाचो आदार मागया. आज आमी फ्रांसिस्कान सेक्युलर वर्दीचे सांदे आमचे पात्रोन सान फ्रांसीस आसिसीचें फेस्त आचरण करता. ह्या सान फ्रांसीस आसिसी आपली यथेश्ट ग्रेस्तकाय त्याग करून दुबळीकायेक वेंगून क्रिस्ताच्या वाटेन चलोवन क्रिस्ताचो आरसो जालो. आमी क्रिस्ताच्या वाटेन चलोवन दुबळीकायेचो मोग करून जेजूचो खरो पटलावदा जावया. ह्या दिशेन चलोवंक आमकां जाय आसची कृपा आनी आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. भावनो भयणीनो, प्रत्येक जावन फ्रांसिस्कन तिसऱ्या वर्दीच्या सांद्यानो आज प्रत्येक जावन ह्या वर्सा आमकां फ्रांसिस्कन कुटुंबाक एक विशेष वर्स. कित्याक आसिसीच्या सान फ्रांसिसाक 800 वर्सां आदीं ताच्या कुडीर क्रिस्ताचे गाय ताका मेळिल्ले, स्टिग्माटा ताका मेळिल्ले. आनी हो संभ्रम सगळो संवसार फ्रांसिस्कन कुटाम सगळ्या संवसारार हें करनस आसा. हो संभ्रम करचें म्हळ्यार जेजू बरें जावचें, जेजूचें जिवीत जियोवचें, जेजून सोंसले ते कश्ट आमचे करून घेवचे आनी आमचे कश्ट सुम्यां खातीर आमी ते समर्पूंचे. तर आज परत हें आचरण आमी करता आसतना
सांत फ्रांसीस आसेसीचें फेस्त आमी संभ्रमत आसतना सर्व फ्रांसिस्कन कुटुंबा खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन याजक, धर्म भयणी आनी तिसरे वर्दीचे सांदे. ह्या घडये आमची पातकां आमी ओळखून घेवया आनी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान फावते परी वांटो घेवया. हांव पातकी सर्व पितार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो हांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट हातून बरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सगळ्यो सदांच हांव घात भरयेक सगळ्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. महिमा देवा ओसर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया, सर्वपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वाकणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता आमची काकुळट कर. तू बापाच्या उजव्या खोसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या बापा तुजी अगणित पदवी भोवखन पातकाची दया करून आनी तांकां भोगसणे दिवन तूं दाखयताय. आम्हा पातक्यांक सदां कनवळेन वागय आनी तुज्या बसवण्याक सगळ्या काळजान अत्रेकून सर्गीचें सूख आमी जोडीशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वचप. सर्वेस्पर देव म्हणालो, मनशान एकसुरें आसचें बरें न्हय. हांव ताका फावो तसली संगातीण करून दितलो. आनी सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेंत हावन सर्व मनजाती आनी अंतराळाची सुकणी केली. मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडलीं. जें नांव मनशान हर एका प्राणयाक दिलें तेंच नांव तांचें जावंक जाय आसलें. मनशान सोर जानवरांक अंतराळाच्या सुकण्यांक
आनी सर्व मनजातींक नांवां दिलीं, पूण ताका फावो तसली संगातीण मेळ्ळी ना. तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक गाढ न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली. सर्वेस्परा देवान मनशांतावन काडलेले बोरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हळें, शेकी ही म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. हांव तिचें नारी, कित्याक नरातावन तिका काडल्या. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी आपल्या बायलेक एकवटता आनी तीं दोगांय एकच कूड जातात. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. आमच्या जिवितान सर्वेस्पर आमचेर आशीर्वाद घालो. सगळ्या आमच्या जिवितान सर्वेस्पर आमचेर आशीर्वाद घालो. सुम्यांक बेतात आनी ताचे वटेन चलतात ती सुभागी. तुज्या हाताच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटले. तूं सुकेस आनी तुजे सगळे नंदन जातले. सगळ्या आमच्या जिवितान सर्वेस्पर आमचेर आशीर्वाद घालो. तुज्या घराच्या भितरल्या कुडान तुजी पतीन पडदायेक दाखवली बरी आसतली. तुजी भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोमऱ्या सारकी वाजतली. सगळ्या आमच्या जिवितान सर्वेस्पर आमचेर आशीर्वाद घालो. सगळ्या आमच्या जिवितान सर्वेस्पर आमचेर आशीर्वाद घालो. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जेजूक थोड्या काळाक देवदूतां प्रास ल्हान केल्लो आमी पळयता. कित्याक देवाचे उदर खुशे प्रमाणे ताणें समेस्त मनशां खातीर मरण सोंसीजय पडलें. ताणें मरण सोंसलें देखून आतां ताणें महिमेचो आनी मानाचो मुकूट जोडला तें आमी पळयता. सर्व वस्तूंचो आरंभ आनी अंत जावन आसलेल्या देवान जायत्या पुतांक महिमेवंत करच्याक तांच्या तारणाच्या कर्ताक जेजूक कश्टां मुखांत्र पयलें संपूर्ण करी जाय आसलें. कित्याक पवित्र करतल्याचो आनी पवित्र जाल्ल्यांचो सगळ्यांचो बाप एकलोच. देखूनच तांकां आपले भाव म्हणूंक तो लजाना. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. Alleluia, 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 Alleluia. आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवे रावता आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता. Alleluia.
Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. थवळ थोडे फरिजेव जेजूसाशीन येवन ताका पारखुंच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. एक दादल्यान आपल्या बायलेक सोडयेतवे. जेजून ताका फाटीं सवाल केले, मोइजेन तुमकां कितें फरमायलां? तांणी जाप दिली, वेगळ्या सराची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयेत म्हूण मोइजेन रजा दिल्या. पूण जेजून तांकां सांगलें, तुमी असल्या संगतींनी तुमचेच कुशे म्हणले खातीर तांणी तुमकां हो कायदो बरोवन घाल्लो. तरी पूण रचनेचे सुरवेर तावनूच देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. ह्या कारणां पासून एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपले बायलेक एकवटतलो. तीं दोगांय एक जातलीं. देखून ह्या फुडां तीं दोगां न्हय, बागार एकच. त्या पासून देवान जोडिलां तें मनीस मोडिना जावं. आनी तें सर्व घरा आसतना शिसांनी परत्यान त्याच विशयान जेजू लागीं सवाल केलें. तांकां ताणें सांगलें, जो कोण आपले बायलेक सोडून दुसरे लागीं लग्न जाता तो आपल्या बायले विरोध प्रद्वार आदारता. तशेंच जी कोण आपल्या दादल्याक सोडून दुसऱ्या लागीं लग्न जाता ती प्रद्वार आदारता. आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकांन तांकां ताचे सशीन हाडलीं. पूण हाडिल्ल्यांक शिसांनी बेश्टयलें. हें पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो आनी शिसा लागीं तो म्हणलो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सशीन येवंक सोडा, तांकां आडयनाकात, कित्याक देवाचें राज्य तसल्यांचेंच सै. सतत हांव तुमकां सांगतां, जो कोण देवाचें राज्य एका ल्हान भुरग्या बरी मानून घेना ताका तातूंत रीग आसची ना. उपरांत जेजून भुरग्यांक पटलून धरलीं आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिले. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. पयल्यान पयलें तुमकां सर्वांक सान फ्रांसीस आसिसीचे फेस्ताचे उल्हास हांव मागतां. भोवन भयणीनो, एक कुटाम आसलें, दादलो आनी स्त्री आनी तांची भुरगीं. सबार वर्सां तीं परगांवांत काम करनासलीं आनी उपरांत थोड्या वर्सांनी तीं गांवांक आयलीं. भुरगीं परगांवांनी सेटल जालीं आनी तीं गांवांक फाटीं आयलीं आनी गांवांत तांचें जिवीत जियोंक तांणी प्रारंभ केलें. अशें एक दीस तांच्या कुटुंबाक तांच्या विगाराची भेट जाली. तांचो विगार नवोस कुटुंबाक भेट दिवंक आयिल्लो. कुटुंबाचें घर बेजार करूंक तो आयिल्लो आनी अशें विगारान जायत्यो गजाली केल्यो, बरी करून उलयलीं. तीं प्रायस न्हय पूण तांची काय म्हणटात एक 65 वर्सांची तांची प्राय. अशें ती मोगान उलोवन विगाराक तांणी दान दिलो. खुशी जाली तांकां. उपरांत थोडो वेळ जाल्ल्या उपरांत स्त्रियेक इल्लेशें डावट सुरू जालो. स्त्री येवन म्हणाली घोवा लागीं, आळे सायबा, हांवें आमच्या मेजार, जेवणाच्या मेजार, ते कोणशार एक 10,000च्या एक आट्टी दवरल्ली. 10,000च्या नोटांची आट्टी दवरल्ली. आतां तें म्हाका दिसना मू. आनी घोव म्हणा लागलो, ना सायबिणी ते खंय म्हणे आसात भितर पळय. आनी ती म्हळें, ना सायबा, आमगेर कोण्णी येवनात. आतां लास्ट येयलो आमचो पाद्राप मात्र.
आतां कितें करचें? ती म्हणाली ना, पाद्रापत व्हरून गेला. आनी घोव म्हणालो ना सायबिणी, पाद्रापाक तशें दुरसा नाका. आनी उपरांत ती परत 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 म्हणा लागली. आनी तोय ओपो लागलो, वय जावंक पुरो, पाद्रापान वेलां कोण ना, तूं नवोच पाद्राप पळय, तशें वेलां कोण ना अशें म्हणूंक लागली. आनी आतां स्त्रीयेक राग आयलो, बेजार जालें. ती म्हणाली आनी हांव इगर्जीक वचना, मिसाक वचना, नोवेनाक वचना, तेर्साक वचना, पळया पाद्रापाक कळोवन दी. आनी एक हप्तो जालो ती मिसाक वचुनात, दुसरो हप्तो जालो मिसाक वचुनात, 1 म्हयनो जालो मिसाक वचुनात. त्या वेळार ही स्त्री आनी ही दादलो आपल्या भुरग्यां कडेन सांगतात, पळय पुता आमचे 10,000 पाद्रापान व्हेले. उपरांत 2 म्हयने जाले मिसाक वचुनात, इगर्जीक वचुनात, दुसोन उंत आसली पाद्रापाक. उपरांत तिका मस्त भोगोंक सुरू जालें, दादल्याक मस्त भोगोंक सुरू जालें, आमी मिसाक वसाचे, कुमगार खाणगेचे, तेर्साक वसाचे, नोवेनाक वसाचे अशें तांकां भोगोंक सुरू जालें. उपरांत 3रो म्हयनो जाल्ल्या उपरांत इगर्जीक गेली. इगर्जीक गेली, मस्त बेजारायन गेली, रागान गेली. आनी थंयसर मीस जाल्ल्या उपरांत पाद्रा भायर आयलो आनी तांकां मोगान स्वागत करी लागलो. तुमी खंय गेल्ल्यात? 3 म्हयने तुमी येवनात. हांव आयिल्ल्या उपरांत तुमी 3 म्हयने इगर्जीकच येवनात. कितें जालें? खालें तुमचें? तुमी हुशारनासतना पडल्यात गे, कितें जालें? आनी ती म्हणाली, फादर बेजार करनाकात, तुमचे कडेन कंप्लेन आसा. तुमी त्या दीस आयिल्ल्या उपरांत, आमगेर आयिल्ल्या उपरांत आमचे 10,000 मिसींग जाल्यात. ते तुमींत काडल्यात म्हण आमकां गोत्त आसा. आनी त्या देखून आमी बॉयकॉट केलें, आमी मिसाकच येवना म्हूण ती सांगूं लागली. आनी त्या वेळार पाद्राप तांकां पळोवन हांसा लागलो, तांकां पटलून धरी लागलो आनी म्हणालो, बाये भियेनाका, हांवें त्या दीस ते 10,000 रुपये ते कोणशार पडोवन वेतात आनी ते उबोवन वेतात म्हणल्या कारणा खातीर ती सगळी नोटांची आट्टी काडून हांवें बायबला भितर दवरली. अशें पाद्रापान सांगतना तिका कळ्ळी जालें 3 म्हयन्यांत हांव न्हू तांणी तांचो बायबलच ओपन करून नातलो. जर तर तांणी त्याच दीस सांजेर आपल्या घरचो बायबल आल्तारीर आसलो तो बायबल ओपन केल्लो तर तांकां कळ्ळी जाता आसलें ते 10,000 रुपये थंयच आसात म्हणून. म्हाका अशें न्हू ही एक काणी जावंक पुरो, पूण असो संदेश कितें म्हळ्यार आमच्या क्रिस्ती जिणयेक आमकां रेग्रो जाय, रुली जाय. आनी ती रूल रेग्र आमकां आसची आसचो वांजेल मात्र. हें कित्याक हांव म्हणटा, आसिसीचो फ्रांसीस ताणें ताचें जिवीत प्रारंभ करता आसतना, क्रिस्ती जिवीत प्रारंभ करता आसतना सुरवेर ताका कोणूच फाटलावदार नाका आसले. ताणें क्रिस्ताचो खऱ्यान मोग करूंक ताका मन आसलें. हांवें क्रिस्ताचो कठिनायेचो मोग म्हळ्यार इंटिमेट मोग, लागशिल्ल्यान क्रिस्ताचो हांवें मोग करीजे आनी कोणेंच म्हजो फाटलाव करूं नजो म्हणलो तसो ताची आशा आसली. हांवेंच क्रिस्ताचो मोग करीजे म्हणली आशा आसली. आनी अशें तसो क्रिस्ताचो तो मोग करून गेलो. पिडेस्तांक ताणें सेवा केली, कोडकारांक ताची सेवा दिली. अशें लोकांनी पळयलें, ताच्या सांगात्यांनी पळयलें आनी ताचें पाटलाव करूंक लागले ते. आनी त्या वेळार परत ताका इल्लें टेन्शन सुरू जालें. म्हाकाच आटापूंक जायना, म्हाका सांबाळूंक जायना आनी कशें ह्या मनशाक हांवें सांबाळचें म्हणलें तें ताका सवाल आसलें. तो परत परत विचारतलो, सोम्या म्हाका फाटलावदार नाकात, हांव मात्र तुजो फाटलाव करतां अशें तो म्हणूंक लागलो. आनी त्या वेळार सोम्यान ताचे कडेन उलयल्लें. सोमी म्हणूंक लागलो, तूं म्हजो फाटलाव कर, तांचें हांव पळोवन घेतां. आनी अशें सान फ्रांसिसाक धैर्य मेळ्ळें क्रिस्ताचो फाटलाव करूंक खऱ्यान आनी वांजेलाची जिणी जिवंक. आनी अशें ताच्या भावांनी, ताच्या सांगात्यांनी फ्रांसिसा आमकां एक रूल दी, आमकां एक रेग्रो दी, आमकां एक कमांडमेंट्स दी, आमी त्या प्रकार आमचें जिवीत जियेता. आनी त्या वेळार सान फ्रांसिसान मागण्यार आसतना ताणें सटकन म्हणलीं उतरां, देर इज ओन्ली गॉस्पल एंड नथींग एल्स. आमकां आसची रूल, आमकां आसच्यो रेग्रो केवल वांजेल मात्र आनी दुसरें कांयच ना. जेजू क्रिस्त थंय भावनो भयणीनो. आनी आज आयची वाचपां 27 आयतार आमी संभ्रमता. आनी आयची वाचपांत
पयलें वचप जावं दी दुसरें वचप आनी आयचो वांजेल कुटुंबा जिविताक भोव अपुरबायेचें मौल्य आमकां वॅल्यूज आनी इम्पॉर्टन्स आसा म्हूण आमकां तिळसिता दाखयता. हाचें पयलें वचप थंयसर भोव अपुरबायेन कुटुंबा जिवीत म्हळ्यार कितें, कुटुंब कशें आमी प्रारंभ जाल्लें, खंयच्या कॉन्सेप्टा वरवीं प्रारंभ जाल्लें, खंयच्या त्या आयडिया वरवीं एक कुटुंब प्रारंभ जाल्लें म्हूण आमकां शिकयता. थंयसर तुमी पळयतात सर्वेस्पर देव म्हणालो मनशाक एकसुरो आसचें बरें न्ही, हांव ताका फावो तसली सांगातीन करून दितलो. सुरवेर सर्वेस्परान मनशाक रचल्या वेळार आदमाक रचल्या वेळार सुरवेर ताणें म्हणलें ताणें एकल्यान आसचें सारकें न्ही, हांव ताका एक सांगाती करून दितलो. उपरांत सर्वेस्परान कितें केलें, थंयसर ताणें मन जातींक रचलें, स्त्रियेक रचूं ना आनी एका दादल्याक रचूं ना, ताणें मन जातींक रचलें. मनशाचो पार्टनर जावन एक मन जातीक रचलें, जायत्या मन जातींक थंयसर रचलें. पूण उपरांत ताका फावो तरी सांगाती मेळ्ळी ना म्हूण सर्वेस्पराक कळ्ळें. ह्या मनशाक एक मन जात फावो ती सांगाती न्ही म्हूण कळ्ळें. पूण आयच्या संवसारांत आमी कितें पळयता, हांवें आसच्या गांवांत थंयसर सगळ्यांच्या घरांनी एक पेटे आसात, भायर माजरां आसात, घरा भितर पेटे आसात. सगळ्यांच्या लागीं तूं गेल्लें म्हणटाना पेट्याचोच वास येता, माजराचोच वास येता. म्हणजे सगळ्यां पेटे आनी माजरां सांगात सज्जी येतात, तांकां काजार जावंक नाका. जियेल्यारय थोडीं वर्सां लिव इन रिलेशनशिपांत जियेतात, मागीर तांकां सांगाता आनी एका व्यक्ती सांगाता जियोंक नाका, अशें मन जाती सांगाता जियेतात. पूण सर्वेस्पराक कळून आयलें मन जात दादल्याक या स्त्रियेक एक सांगाती न्ही, आनी त्या देखून सर्वेस्परान एका स्त्रियेक रचलें. आनी कशें रचलें, ताची बोर काडली, दादल्याची बोर काडली आनी तिका रचलें. म्हणजे ती स्त्री सदांच ताच्या बगलेन आसा जाय, ताच्या सांगाता आसा जाय म्हणल्या कारणा खातीर रचलें. ताच्या माथ्यार न्ही, ताच्या पांयां तळी न्ही, ताच्या मुखार न्ही, ताच्या फाटल्यान न्ही, पूण ताच्या सांगाता. आनी तें जावन आसा कुटुंबाचो स्पिरीट. कुटुंबाचें जिवीत म्हळ्यार सांगातपणान जियोवचें. आनी आयची वाचपां ती आमी तेंच वाचता, तेंच जेजून म्हणचें एका दादल्यान एका स्त्रियेन वेगळ्या सरान जियोवचें न्ही, सांगाता जियोंक जाय. सांगातपणांत आमी पवित्रपण देखता म्हूण आमी थंयसर आमी समजता, थंयसर आमी वाचता. भोवन भयणीनो, आज सांत फ्रांसीसची परब आमी आचरण करता आसतना प्रत्येक जाण आमच्या फिरगजींत तिसरी वोर्द आसा. सांत फ्रांसीस पळया, ताणें सुरवेर घडटा आसतना केवळ दादल्यांक मात्र एक वोर्द आसली, फ्रांसिस्कन याजकांची वोर्द. आमी कापुचीन पाद्राप याजकांची वोर्द. उपरांत स्त्रियां खातीर, कित्याक ताची इश्टीन क्लारा ती ताची भयण, तिच्या खातीर म्हूण दुसरी वोर्द थंयसर रचली. आमच्या कोडयाळ आमच्यो भयणी आसात, सिस्टर्स ऑफ सेंट क्लॅर, पुअर क्लॅर्स म्हूण थंयसर भयणी आसात, तांच्या खातीर दुसरी वोर्द रचली. उपरांत हरिहरीनी लायक लोक तसो पाटलाव करून आयलो आनी ते म्हणूंक लागले आमकांय तुजे बरी जियोंक शिकय, आमकांय एक रेग्र दी, आमकांय एक रूल दी. आनी सांत फ्रांसीस म्हणालो वांजेल जावन आसा तुमची रेग्र, वांजेल जावन आसा तुमचें जिवीत. आनी उपरांत ताणें तिसरी वोर्द घडली आनी तुमी हांगासर आसात तिसऱ्या वोर्दीचे सांदे. फ्रांसिस्कन जिवीत संवसारी जिवीत न्ही, फ्रांसिस्कन जिवीत वांजेलाचें जिवीत. आनी वांजेलाचें जिवीत मोगाचें जिवीत, सॅक्रिफिसाचें जिवीत. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी वाचलें थंयसर हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र बोपुरबायन थंयसर वाचलां. सर्व वस्तूंचे आरंभ आनी अंत जावन आसलेल्या देवान जायत्या पुतांक महिमेवंत करच्याक ताच्या तारणाक कर जावन जेजूक कश्टा मरणा मुखांतर पयलें संपूर्ण करी जाय आसलें, कित्याक पवित्र करतेलासो आनी पवित्र जाल्ल्यासो संकश्टांचो बाप एकलोच देखून ताका आपले भाव म्हूण तो लजना. ताचे पयलें तो म्हणटा ताणें मरण सोंसलें देखून आतां ताणें महिमेचो मानाचो मुकुट जोडला, तें आमी पळयता. ताणें मरण सोंसलें आनी त्या देखून ताका महिमा आसा. म्हणजे कुटुंबा जिवीत निरंतर मरणाचें जिवीत. इंग्लिशांत आमच्या इंडियन फिलॉसॉफींत ती एक सांगणी आसा, डाय बिफोर यू डाय. मरच्या पयलें. आनी आमच्या क्रिस्ती स्पिरिच्युअलिटींत आमच्या
आत्मीक शिकवणीत आमी वाचता क्रिश्चन लायफ इज अ लायफ ऑफ 1000 डेथ्स. आमचें क्रिस्ती जिवीत हजारो मरणाचें जिवीत. आमी मरून मरूनच मुखार वेता आनी निमाणें आमी फुडाक वेता. म्हणजे एका दादल्या सांगाता जियोवचें, एका स्त्रिये सांगाता जियोवचें, कुटुंबान जियोवचें, तें सुलभाचें जिवीत न्ही. तुमकां कळीत आसा, म्हाका कळीत ना जावंक पुरो, पण तुमकां कळीत आसा. हांवें तुमचें हांव शिकलां, म्हज्या कुटुंबांत हांव शिकलां. कुटुंबा जिवीत समाधानाचें जिवीत, कुटुंबा जिवीत एकामेका एडजस्ट करून जियोवचें जिवीत, तें सुलभाचें जिवीत न्ही, तें कश्टाचें जिवीत. थंयसर हजार मरणां आसात आनी तें मरणां फूड करूनच आमी मुखार वेता आनी थंयसर आमकां सर्गींच्या राजाचो मुकुट मेळटलो, ससनाचें जिवीत आमकां मेळटलें. ताजे देखून भावनो बेडिनो, आमी आमच्या इगर्ज मातेच्या कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च आमच्या दोतोरींत आमी शिकता. हांगा भुरगीं नात, सकणां वडांच आसात, तुमकां कळीत आसा. आमच्या दोतोरींत पयलें सवाल, देवान मनशाक कित्याक रचलें, देवान तुका कित्याक रचलें? पयलें सवाल हांगा टिचरां आसात. तासो देवान आमकां कित्याक रचलें? सेवा करूंक खंय, मोग करूंक खंय, मागीर कितें? मेल्ल्या उपरांत ताच्या सांगाता सदांच ससनाचें जिवीत जियोंक. पूण तुमी पयली संगत सांगू ना, ताका जाणा जावंक न्ही गे, ताका वळखोंक, उपरांत ताचो मोग करूंक, उपरांत ताची सेवा करूंक, उपरांत ताच्या सांगाता ससनाचें जिवीत जियोंक. आयच्या वाचपांत ससनाचो मुकुट मेळटलो, ससनाचें तुमकां जैत मेळटलें, ताच्या पयलीं तुमी मरोंक आसा. म्हणजे ताका जाणा जावंक आसा पयलें. थंयसर आमी सुकून पडटा, सडटा जावन कुटुंबा जिवीत ती आमी पयलें सुकून पडचें. थंय आमची तरणाटीं पळया, काजार जावचे पयलें मोगार पडटात. फस्ट मोगार पडचें न्ही गे, मागीर वळख जावची. पूण पयलें तशें नातलें. तुमी आसतना फस्ट तुमी जाणा जातात. जाणा जावंक जाय, एकामेकाची वळख जावंक जाय. वळख जाल्ल्या उपरांत मोग जावचो. मोग जावन वळख जाल्यार थंयसर मागीर इल्लें प्रॉब्लेम जातलें. मागीर सोमा करी येता, प्रॉब्लेम ना. पूण पयलें आमी वळख जावंक प्रयत्न करची. देवाची वळख जावंक जाय, पेलाची वळख जावंक जाय, आमच्या बाबार्थाची सतांची वळख जावंक जाय. उपरांत आमकां ताचो मोग जाता आनी तो मोग एकदम घट आसतलो, एकदम स्ट्रॉंग आसतलो. त्या मोगांतल्यान आमकां वेगळासर कितेंच आसचो ना, त्या मोगांतल्यान आमकां मरण आसचें ना. उपरांत आमी सेवा करची. पूण आमी कितें करता, आमच्या युवकां मदें हांवें आमच्या गांवांत थंयसर टर्कीत हांव पळयतां, कितेंय सांगलें म्हणटाना फादर आपान एक एनावन्समेंट केलें म्हणटाना, हांव येतां फादर, हांव येतां, पयलीं सेवा करूंक हांव येतां, पयशे दिवंक हांव तयार आसां, सेवा करूंक हांव तयार आसां. कित्या खातीर, कशी तें हांव नेणा, हांव सेवा करूंक तयार आसां. पूण आमची क्रिस्ती शिकूण आमकां शिकयता, पयलें जाणा जा, वळख जावं दी, मोग कर, उपरांत सेवा कर. आनी उपरांतलें तुमी टेन्शन करचें नाका, तुमकां सर्गीचें राज खंडीत मेळटलें. त्या देखून जाणा जावचें म्हळ्यार आमच्याच अहमाक मरण पावचें. मोग करचें म्हळ्यार बोगसणें, सादेंपण, सोंसणीगाय, कालतेंपण. आनी उपरांत सेवा करची आनी ती सेवा आपापींच येता आनी आमकां सेवा करूंक सुलभाचें जातलें. भावनो भयणीनो, सान फ्रांसिसाचें जिवीत हेंच जावन आसलें. तो सुरवेर क्रिस्ताक जाणा जावचे खातीर ताणें त्याग केलो. ताणें आसलें सक्कट सांडलें. तो म्हणलो, आज तावन पितर बर्नादोन म्हजो बापूय न्हय. तो नागडो जालो. त्या शहरांत हांव थंयसर गेल्लो. थंय आसिसींत आमकां ह्या वर्सा रितीर आसली. त्या वेळार आमी थंय लावेर्ना ताका थंयसर गाय मेळ्ळे, त्या गांवांक हांव गेल्लो, आसिसीक हांव गेल्लो. थंयसर सान फ्रांसिसान नागडो जाल्लो तो जागो थंयसर आजुनूय तसोच आसा. त्यो इगर्ज्यो तसोच आसात. थंय लावेर्नान तो गुडो तसोच आसा. म्हणजे तांणी तें आजून पर्यंत तांणी प्रोटेक्ट केलां. कित्याक थंयसर आयिल्ल्या लोकांक ताची जाणवाय मेळोवन दी, त्या संगतीचो आकर्शण जावं दी, आणखी लागशिल्ल्यान फ्रांसिसाची वळख तांकां जावं दी म्हणल्या खातीर तो जागो तांणी तसोच दवरला. मग कशें न्हू, सान फ्रांसीस देवाक जाणा जालो, मोग केलो आनी देवाची सेवा करूंक लागलो. आनी आज पळया, सगळ्या संवसारार फ्रांसिस्कन भाव लॅक करूंक साध्य ना. आमीच कापुजीन भाव आमच्या
कापुजीन वर्दींत 12,000च्या वरनी चड कापुजीन भाव आसात. उपरांत फ्रांसिस्कन फर्स्ट ऑर्डरांतले पयले भाव आसात. उपरांत कन्व्हेंच्युअल भाव आसात. उपरांत कितलेगी ब्रदर्स आसात. उपरांत सिस्टरां आसात. उपरांत तिसरे वर्दीचे सांद्यात. म्हणजे सान फ्रांसिसाचें जिवीत क्रिस्ताचें जिवीत जावन आसलें. कित्याक ताणें क्रिस्ताचो लागशिल्ल्यान मोग केलो. आनी तेंच आयच्या पयल्या वाचपांत, आयच्या दुसऱ्या वाचपांत, आयच्या वांजेलांत आमी तेंच शिकता. आनी जेजू निमाणें म्हणटा आयच्या वांजेलांत तो म्हणटा, ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सशीन येवंक सोडा, तांकां आडयनाकात, कित्याक देवाचें राज तांचे सै. खालतें जावचें म्हळ्यार सोंसणिकायेचें जावचें म्हळ्यार समाधानाचें व्यक्ती जावचें म्हळ्यार ल्हाना भुरगीं जावचीं, ल्हाना भुरग्यां बरीं जावचीं. आनी तसल्यांचो मोग जेजू करता, तसल्यांक जेजू पोटलोवन धरता. तर आज आमी जेजूचे पाटलादार जावंक आशेतांव, आमी मौन करता. आनी मौन केल्ल्यान आमी आज हांगासर परत ह्या टेंपलाक आयल्या ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक, ताका आराधन करूंक, ताचें बलिदान भेटोवंक. तर ह्या पवित्र संदर्भार आमी सर्व फ्रांसिस्कन वर्दी खातीर मागया, सांद्या खातीर आमी मागया. आनी आमचें जिवीत वांजेलाचें जिवीत जावं दी म्हूण आमी मागया. आमेन. सगळें आमी उबे रावया, आमचो भावार्थ आमी उसारया. एकाच देवाक सत म्हणटा, सर्व पदार बाप तो, सर्व आनी पृथ्वीचो, दिसत्या नादिसत्या सरस्तु सरसनार, आनी एका सुमिया जेजू क्रिस्ता सत म्हणटा. देवाचे एकलो स्फूर्त सर काळावपी बापातां सल्मला, देवातां देव उसवाडतां उसवाड, करा देवातां उसलो खरो देव, तो देवातां सल्मला, ताका रसूंक ना, बापाच्या सैंबासो ताचेवरी सरस्तू केल्यार, आमा मनशां पसत आनी आमचे सडवणे पसत सरकार तातो देवलो. आनी पवित्रत्म्या वरवीं अवंकार मरेच्या उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पसत 5 पितकाल ताका कुटसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका नेके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे दिसा दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सरकार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो. आनी ताची राजवटी एक शेवट आसचो ना. आनी पवित्रत्म्या आसत म्हणटा, ईश्वर आनी जीव दातार तो, बापा आनी पुता निश्फला, बापा आनी पुता बराबर, ताकाय समासारको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रवादा वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी दंडुदरी स्थापिल्ले देव सभे सत म्हणटा. आनी पातकाच्या बक्षणा खातीर एक पवित्रस्थान आसा म्हूण म्हणटा. आनी मेल्ल्याच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. भावनो भयणीनो, सान फ्रांसिसाची परब आमी आचरण करता आसतना ताणें दिल्ली ती देख बऱ्यापणी सांबाळूंक, तशेंच आमचें क्रिस्त जिवीत वांजेला प्रमाणे जियोंक आमकां जाय आसची कृपा ह्या आमच्या मागण्या मुखांत्र आमी मागून घेवया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी लग्न संस्काराचें पवित्रपण उखोवन धर. आपल्या क्रिस्ती शिकवणे वरवीं समेस्त क्रिस्तवांनी भगवान कुटुंबां जिणी जियोवंक प्रेरीत करीशें मागता. जवाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी कुटुंब समाजाचो मुळावो कण म्हूण मांडून कुटुंबां जिवीत सुपळ करचे उद्देशी जोगती योजना मांडून तांकां जाणवाय दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगजेच्या सर्व संध्यांनी एकामेका मोग हुस्को आनी गौरव दाखोवन सुदारसून आपले कुटुंबां भगवान कुटुंबां करूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. लग्ना जिणेक तयार जातेल्यांनी त्या बेसाचें पवित्रपण आनी जबाबदारी विशीं जोगती जाणवाय आनी तरबेती जावन आपले मेट काडूंक कुमोव कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुटलेल्या लग्नांत आनी फुटलेल्या कुटुंबांत कश्टांतल्यानी निराशी जायनासता जोगत्या समालोचनाद्वारे परिहार जावन आपली जिणी परत बांदूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सेक्युलर फ्रांसिस्कान वर्दी पासत आमी तुका अर्घ दिता. आमकां लाभलेल्या ह्या आपोवण्यान आमी तिरासाण सांबाळून आसिसीच्या भगेवन फ्रांसिसाचे शिकवणे प्रमाणे जियोवंक
आनी हेरांकी बरी देख दिवंक आमकां तुजी कृपा दी म्हूण मागता। बापा आमचे मागणे ऐक। येवकारिस्ताच्या मेजा बावारी हजर जाल्लेल्या आमी समेस्तांनी खरें येवकारिस्तेक कुटाम बांदून हाडूंक आनी तुज्या पुताक साक्ष जावन जियोंक कृपा लाभय म्हूण मागता। बापा आमचे मागणे ऐक। सर्गींच्या बापा, ह्या तुज्या भुरग्यांनी भेटयल्ली मागणी तूं स्विकार कर। आमकांय सान फ्रांसीस आसिसी जसो क्रिस्ता सारको तो जालो, आमी आमच्या कुटुंबा जिविता मुखांत्र क्रिस्ताचे पटला उदार जावन हेरांक क्रिस्ताची साक्ष जावंक आमकां कृपा दी म्हणून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन। पांसंको 122 C60। वेदी सशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तूं कर म्हूण परता बेसांव तुजे मागता सर्वेस्पर तूं आमचो सृष्टीचो भेटयता गुंडो गोवाचो उरता आमच्या वावराचो जेजूच्या पवित्र कुडीन बदलून ती जिवीत काणसावूं वेदी सशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार कर म्हूण परता बेसांव तुजे मागता सर्वेस्पर तूं आमचो रचणार सृष्टीचो भेटयता वंदकांचो गुरता आमच्या कश्टाचो जेजूच्या पवित्र रक्तान बदलून वेदी सशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तूं कर म्हूण परता बेसांव तुजे मागता वेदी सशी बापा येता अर्पण आमचे करता स्वीकार तूं कर म्हूण परता बेसांव तुजे मागता। भावांनो भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता आसतलें जावं म्हूण मागात। तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घे। सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलां तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे। तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत संभ्रमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर। हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन। सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता। सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया वय आमी करूंक फावो। सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा,
सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फोवो हो खायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्ट मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आम समेस्तांक जिवीत ससनाचे. आपल्या महिमेवन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेश्वर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दनी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक पयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. त्याच परेन जेवण आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावटता सुगुट परगटू होया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर नम्रतेन मागतांव. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरो असो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुजें परसळेत मुखामळ पळोवंक फावो खन. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. हांव कामरिये देवाचे माये सांगाता बगयो जुसे तिचो पती बगयो दमदता आनी सर्क आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांतो दी. आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें सुशें केलें तें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी कशी सगळ्यांत जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपडटो त्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे सुद्दांक शिता तशें आमची पातकां बरोस, आनी आमकां ताळ्ळे पडून दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबस आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही सोम्या, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवाळताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी पोटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसो. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. पळया, ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. तर ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर्व सुभागी. म्हाका खबना, पूणच्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्यादिकान सर्गीचे पोषण ती जिणयेचे दैवी किनात आमकां मोगान एकठांवचे. ती सोम्या देणे तुजे. सोम्यादिकान सर्गीचे पोषण ती जिणयेचे दैवी गिणांत मोगान एकठांवचे. ती सोम्या देणे तुजे. जिविता सोवून तुमकां हांव दिता, सस्मी जिविता तुमकां हांव वापयता. जिविता सोवून तुमकां हांव दिता, सस्मी जिविता तुमकां हांव वापयता. घेया कया आमर जया, सर्गीचे मानाक दादोसया. सोम्या दिकान सर्गीचे पोषण ती जिणयेचे दैवी किनात आमकां मोगान एकठांवचे. ती सोम्या देणे तुजे. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां ददुसकायेन बरोवं आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घट आनी गळादीक जावं, फळादीक जावं. आमचें काण जेवण कशें जिवंत जेजूक घेवन
जेजू सारकी आमी जावंक फावो असले रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. पात्रून सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रून सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर. सांजुता देवाक मागणे या संवसारी जेजूचो सोयरो आनी धर्म जावन नसलेल्या बगेवन जोता देवा या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवंदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणेची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मोरनादारी सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागादीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीस कश्ट अडचणींनी सांबोन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तूं केरिती शारोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बर वचून ही म्हजी गरज आनी नांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनीन आयलां. एक घडी आमचे दोळे धांपया. आमकां कितें मागूंक आसा त्या गरजां खातीर आमी मागया. कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबां खातीर, कुटुंबांतल्या हर एका सान्यां खातीर, आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर, गांवांत परगांवांत आसलेल्या कुटुंबाच्या सान्यां खातीर, अस्वस्थ आसल्या पिडेस्त आसल्या आमच्या कुटुंबाच्या भावा भयणी खातीर एक घडीभर आमी विनंती करया. आमच्या पात्रोन सांता मारी पात आमचो पात्रोन सांताच्या विनवणेन कितेंच असाध्य म्हणलें ना, सक्कड साध्य जाता त्या व्हडा पातयेनीन आमी मागया. प्रत्येक जाण हांवें सांगलें इज्रायल, लेबनान, इरान आनी गाजा त्या सुवातेनी झुजाचें वातावरण आसा. हें सगळें नीव रावच्या खातीर, त्या मुखेल्यांच्या मती उजवाड मेळच्या खातीर आमची भावंडां ह्या गांवांनी काम करनासात, दुर्बळी कश्ट जातात. सोमी तांकां राखून दी, सांबाळून दी म्हणून विशेश तरान ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू. तशेंच आमच्या पूर्ण शेतांतय बरें मन दाखोवच्या, उदार मन दाखोवच्या सर्व धानिकाचेर, तांच्या तेसावां खातीर आमच्या पात्रोन सांता मारी पात आमी मागया. म्हज्या मोतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडाळोंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तो तुज्या आपोस्तले पदवेन पयस धांवन दे. हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायेतावन हांव तुका उलो मारतां. आशा संडल्या बरवस दिवचे खेरी देणे तुका देवान दिला. म्हजे जिणयेचे खांटे खुंटे म्हज्या काळजाचे कोर्सान हांव तुका भेटयतां. तुज्या मोवाळ माई पासी नांवातेगे तूं म्हाका मोगान आदर्सून सुदारसून वर. हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी. अशें आमच्या सुम्या जेजूचें महिमेवन नांव तुजे मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं. आमीन. सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागोवन दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. आमीन. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमचे सांगाता आसा. तो तुमचे समेर रावूं, तुमचें संरक्षण करूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावूं, तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावूं, तुमची राखवण करूं. आमीन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसाक उजवाडोवन भरलें. तो तुमचे थंय आसचें सर्व वायट भस्मोवन उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान प्रजळीत करूं. आमीन. आनी सर्व पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सगळे सदांच आसो. आमीन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. पांचंको 341 P3.
दिवसाचे पुरवेन नरंग आमचे देवा आमच्या निस्पनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.